कोविड महामारी वेळार जीम बंद दवरपाचो आदेश दिल्ल्यान अजून मेरेन जीम बंदूच आसात। सरकारान हळू सगळे उक्ते केले, मात अजून जीम उक्ते करूंक ना। जीम उक्ते करूंक नाशिल्ल्यान जिमान वचपी चडशा जाणांक त्रास जाता। सरकारान जिमूय बेगिनाच उक्ते केल्यार जिमान वचपी तरणाट्यांक तांची भलायकी बरी दवरपाक मदत जातली। देखून सरकारान जीम उक्ते करचे अशी मागणी तरणाटे करतात। वो जो लॉकडावना टायमार गव्हर्मेंटान डिसिजन्स घेतलेले सगळे बंद दवरपाचे म्हूण सो आयज पळोवपाक गेलो जाल्यार सगळे परते चालू केल्या गव्हर्मेंटान। ट्रान्सपोर्टेशन, हॉटेल्स, बार्स, रेस्टॉरंट्स सगळे चालू दवरल्या। इवन जिम्सूय चालू केल्या आनी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार गव्हर्मेंट जिम्स आजुनूय बंद आसा, तांकां आजुनूय ओपन करपाक अलाव करूं ना। सो जे मेंबर्स आहा कोण प्रायवेट जिम्स अफोर्ड करूं शकना कित्याक ते खूब एक्सपेन्सीव आसता आनी गव्हर्मेंट जीम मातसो रिजनेबल रेटार आसता। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेणी बेगीच्या बेगीन गव्हर्मेंट जिम्स चालू करपाचे। लोक आतां खोर ओपन जाला, सगळे मार्केट ओपन जाला, सगळे प्रायवेट जीम ओपन जाला, फकत आमची गव्हर्मेंट जीम फकत बंद आहा। हें कित्याक लागून? तुमी अशें तुमगे स्टाफाक सांगून तांकां सारके रूल आनी रेग्युलेशन सगळे सांगूंक जाय कितें वापरपाक कितें ना ते जिमान। हें सगळे ओपन केला, हे प्रायवेट जिमान आहा ते 2-3 हजार फी घेताय, हे सगळे घेताय तुमी। आमको म्हणटा पयलीं काम ना धंदो, सगळे एअरपोर्ट ओपन जाला, इंटरनॅशनल फ्लायटी सगळे ओपन जाला, डॉमेस्टीक सगळे ओपन जाला, सगळे मार्केट आख्खें ओपन जाला। कोण मास्क वापरता कोण वापरनाय, तरी पूण इतलें सगळें ओपन करून फकत आमगे गव्हर्मेंट जीम कितें आतां बंद दवरला हें आमकां कळना। प्रायवेटान गेल्यार 2000 रुपया एडमिशन म्हणटा, 1500 रुपया म्हयन्या फी म्हणटा, हें खंयच्यान हाडपाचें? आमकां हिंगा पयलीं काम ना धंदो आनी तूं म्हणटा इम्युनिटी वाडोवपाची, कितको वाडोवपाचें आमी? हिंगा एक ग्रावंड आहलो तोवूय एक वॉकिंग करपाक तेंय दिनाय, जिमूय बंद केला। आतां आमी कितें करपाचें हें हांव गव्हर्मेंटाक विचारपा।